विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। आयतारा ठाणे 70 फुटबॉल डेव्हलपमेंट असोसिएशनान दुसरी पंचायत फुटबॉल सर्त आयोजीत केल्ली। ह्या सर्तीक तरणाट्या पंगडाचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। आरडी एक्सको खातीर वाळपयच्यान निलेश पवार। Thank you very much. क्लबाचे प्रमुख आणि सगळे खेळाडू हांव तांकां खरें शुभेच्छा दिता तुमकां की असो खेळ घडोवन हाडपा खातीर ज्या तुमच्या सगळ्या भुरग्यांनी त्रास घेतल्या आणि घडोवन हाडला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आणि असे बरे बरे कार्यक्रम तुम्ही घडोवन हाडचे। आणि खेळ म्हटल्या नंतर शिस्त ही महत्वाची आसा आणि तुम्ही शिस्तीन हे खेळ करतले आणि हेच्या पयलीं करून दाखयलेलो आसा। आमकां खबर आसा फाटले फावट तुम्ही क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो आणि बऱ्यापैकी ताका प्रतिसाद मेळ्ळो। त्या प्रमाणे आता तुम्ही फुटबॉलाचे आयोजन केलेले आसा आणि बरेचसे भुरगे खेळाडू बरो फुटबॉल खेळ खेळटा ते आयच्या काळान तुमकां आमच्या प्रेक्षकांक सगळ्यांक दाखोवन दितलेच। त्याच बरोबर हांव तुमकां विनंती करता की आमचे खेळाडू आमचे 70 पुरते मर्यादीत न रावता ऑल गोवाचेर तुमची चमक दाखवची अशी तुमच्याकडे मागता। आणि हांव देवा कडेन मागता की आयचे जे आयोजन आहा तेंचे आणि तुमचे सगळ्यांचे खेळ करपाक तांचो आशीर्वाद सदां आसचो आणि आसतालो। आयज हांगा जो तुम्ही खेळ दवरलेलो आसा बरो उमेदीन तुम्ही खेळपाचो आणि अशेंच फुडें खेळून आमच्या गांवचें नांव वयर काडपाचें आणि ल्हान मोठे भुरगे जे आतां क्रिकेट टिमी ज्यो आयोजीत करता तांकां तुमी प्रोत्साहन दिवन तांकां फुडें काडपाचें। आणि ह्या ग्रावंडाचेर तुमकां जो त्रास जाता खेळटाना आनी कितें करतना ते हांव मातशें ग्रावंडा बद्दल खूब अशें तुमकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता ते हांव मातशें सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलें।